मग तुम्ही प्रवास वांगडाच सुरू केला, दोघांनी राजकीय प्रवास तुमचं इष्ट ना बाबर रवी नाईक जे एक थोडेगण जसे भंडारी समाजाचे बी आनी गोंयचे लिडर आशिल्ले आनी सादारणशे फाटल्या 50 वर्सां ते समाजकारणांत राजकारणांत सामके अत्यंत मनोभावनेन समरस जाल्ले. आज सकाळ फुडें फातोयेर जेन्ना तांच्या निधनाची गजाल कळ्ळी इट अनएक्सपेक्टेड. आमी धरून नाशिल्लें की इतले बेगीन रवीक देवाची आदमी येतली आशिल्ली. मुखार एक 2-3 वर्सां सद्दी काडटले इलेक्शनाक समजा पुताक दवरपाक जालो जाल्यार ताका दवरतले आनीक बरे पद्दतीन एक निमाणचे वर्स आहा पळय ती वचून घरावी काडटले अशें बी आशिल्लें. पूण आज सकाळ फुडें जेन्ना हांव आयकच्या प्रमाणे रात्री 11:30 सुमार तांकां एटॅक जालो तो मासीव एटॅक ज्याची तांकां कल्पना आशिल्ली कारण आयकून तांकां 2 एटॅक आयिल्ले पूण इतलो मासीव अपेक्षा नाशिल्ली. इनफॅक्ट तांचे मुखार हांव आयकच्या प्रमाणे त्या वेळार डॉक्टरचो बशिल्लो आशिल्लो की ट्रायड इज लेवल बेस्ट पूण तो पूण नॉट गेट बाय आनी हें कोणाक खबर ना, परमेश्वराच्या दरबारा वचपाचें कोणाक खबर ना. त्यामुळे तांच्या आत्म्याक शांती मेळची, तांचे फाटल्यान तांचें कार्य आसा न्ही तें तांचे बरी करून वचतलें मुखार हातूंत दुबावूच ना कोण्या खातीर गोंया खातीर बी. पूण म्हजे कडल्यान बीन आनी बाकीचे आमचे समाजाचे लिडर जे आसा पळय श्रीपाद नायक आसा, दामू नायक आसा, हे सगळे तांची जी भावना तळमळ जी आशिल्ली पळय समाजा बद्दल ती मुखार वता आमी नियमीत तत्पर आसतले. आनीक परत एकदां तांच्या कुटुंबियांक ताकद मेळची, चड करून दोगूय पुतां ताकद मेळची. हें संकट जें अकस्मात म्हणजे कोणें अपेक्षा करूंक नाशिल्लें हें संकट जें आसा पळय तें झेलपाची तांकां ताकद मेळची आनीक घरकान्नी तांचें बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें परमेश्वरा